दोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. आंतिकुयेंत जायतीं जाणां बावाट धरून सोमयाशी पडटलीं. ही खबर जेरुसलाचे पुवीत सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नबासाक आंतियोकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवीत आत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोडूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंतियोकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवीत सोबेंत ते जियेले आनी पुष्कळ लोक तांणी शिकवण दिली. आंतियोकेंत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. आंतियोकेचे पवीत सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले. ते हे बार्नबास, काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरियेचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानेन आनी सावलू. एका दिसा तो सोर्वेस्पराक बसतालो आनी उपास करताले. तेन्ना पवीत आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. म्हणया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर अचोऱ्या करून दाखयली. आपल्या उजव्या हातान आनी पवीत बावल्यान ताणें सोडवण जिखून घेतली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान परगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार ताणें आपलें प्रमाणीकपण फांकयलें. इस्रायेलाच्या घराण्यांक भासयलोल्या मोगाचो आनी विस्वासीपणाचो ताणें उगडास केलो. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण परजोडली. आख्खे प्रितुमे गोणगोणान सर्वेस्पराचे वंदन कर. आनंदाचेर उल्हास सोड. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो वाजोंत्रां धरून सर्वेस्पराक गितां, स्तोत्रां गायात. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाचें थोनथोणीत वंदन करात. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. म्हजे काणीस तुजे खुशेचे चाकरेक लाय. तुजी समूर्त म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक जोय. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, वचून सुर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटेकारांक बरीं करात. मेलेल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुंकट घेतला, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुट्टी वो 2 आंगवळी वो वाणो वो दांडो, कित्याक
वावराडाक आपलें जेवण खाण फावो खंयचे एका नोंगरांत वा गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी तुमचे भायर सोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घरांत शांती अशें म्हणून ताका नमन करात. आनी त्या घराक खऱ्यांनीच शांती फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता. देवान पाठयलोले देवाचे शीस आयच्या वचपांत जेजू आपल्या शिसांचे आपोवणे वयर शिकवण दिवन सांगता की जांकां देव आपले देवराज म्हणजे किंगडम ऑफ गॉड फोलवत करूंक पाठयता तेच जावन आसात खरे देवाचे शीस. देवान धाडलेले शीस फाटीं फुडें पळयनात पूण देवाचेरूच पातयेवन फुडलें पावल मारतात. जंय खंय तांकां येवकार मेळना ताची तांकां पर्वा ना, कित्याक देवान तांकां फकत दुसऱ्यांचे भलेपणाचे आत्मीक पदवेन भरल्यात. जशे पिडेस्तांक पेकोणी दिवंक, मेलेल्यांक परतून जिवे करूंक, कोडकारांक परतून शुद्ध करूंक, सैतानाचे फासांतली सुटका दिवंक आनी येर. जसो पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजून देवराज परगटणेचो आपलो वावर सुरू केलोलो तसोच ताच्या सिसांनी करचें म्हूण जेजून आपलें मन तांकां कळीत केलें. पेंटेकॉस्ट दिसा पवित्र आत्म्यान बरोवन ह्या शिसांनी देवराज परगटणेच्या वावराक खान मारलो. जिविताचो संदेश अंत्योकारांनी बार्नाबासाक पवित्र आत्म्यान भरलो. जेजू शीस कसो मानून घेतलो आनी हाकाच लागून देवराज परगटणेचो वावर अंत्योकारां मदें इतलो सुफळ जालो की तांकां क्रिस्तांव म्हणजे क्रिश्चन्स म्हूण पयलेच पावट पाचारूंक लागले.